लोकसभेचे सार्वत्रिक वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावड्यावेले आज मतदान जाता। गोंयांत 2 लोकसभा आणि 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुको जातात। मतदान सकाळी 7 वरांचेर सुरू जालें, सांजे 6 मेरेन चलतलें। भलायकी वा तसल्यो अडचणी असल्यार मतदारांचे मागणे प्रमाण हाडवर करपाची वेवस्था वेंचणूक आयोगान दवरल्या। कमीत कमी 80% मतदानाचें टार्गेट। लोकांनी मोठ्या संख्येन मतदान करचें म्हूण उलो। हांव जेन्ना नवो भारत निर्माणच्यो गजाली सांगता, म्हणजे तो भ्रश्टाचार हटाव आसूं, आतंकवाद हटाव आसूं, गरिबी हटाव आसूं, रोजगार निर्मिती आसूं किंवा स्वच्छ भारत अभियान आसूं, हे मुळात कन्सेप्ट मोदीजींनी ह्या देशात सुरू केले। 99 अश्यो स्किम्स ज्यो लास्ट मनशा पर्यंत पावपा खातीर तेंच्यांनी तयार केल्यो। हाजी बेज जेन्ना घातल्या तेन्ना ती बेज जर आमकां काम पुराय करतले आसत जाल्यार आमकां परत एकदां मोदीजी येवप अत्यंत गरजेचें आसा। आनी हे अपील जेन्ना लोकांक केलां तेन्ना ते लोकांक पटलां, तेन्ना डेफिनेटली मोदीजी इफेक्ट हो आसतलोच आसाच। त्यान भायर आमचे दोनूय खासदार हांच्यांनी पुराय रित्या दक्षिणेंतल्यान नरेंद्र सावयकर, उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊन आपल्या आयुष डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत केल्ली वेगवेगळी कामां, आमच्या हांगासर वेळगी हांगासर घातलेलो फावंडेशन स्टोन किंवा रिसर्च हॉस्पिटल आसूं किंवा सावथाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसूं, आपल्या परीन तांच्यांनी आपल्या खात्याच्या मार्फत नॅशनली आनी इंटरनॅशनली केल्लें काम हें मतदारा पर्यंत पावोवपाचें काम हांवेंनी प्रत्यक्ष रित्या केलां। कारण बरेचशे फावटी खासदार काम कितें करता हें बारीक मनशा पर्यंत पावना, बट तें पावोवपाचें काम आमी केलां। आयज नरेंद्र मोदीजीक श्रीपाद भाऊक मतदान जाता। मतदारां मदीं भरपूर उत्साह आसा आनी आमी पळयता तशें सकाळीं 7 वरांचेरच हांगा मतदान केंद्रा भायर श्रीपाद भाऊक नरेंद्र मोदीजीक वोट करपाक लोक लायनीन रावल्या। आयज बरे तरेन मतदान जातलें। डेफिनेटली भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हे केंद्रांत पूर्ण भोवमतान स्थापन जावन हांगच्यान आमचो भाऊ एक दणदणीत मताधिक्यान दिल्ली पावतलो। वोटर हे एकदम खोशी आसा आणि हे सगळे वोटर आमच्या काँग्रेसच्या फाटसून आसा। तुमकां कितें दिसता एकंदरीत काँग्रेसचो विजय हो निश्चित आसा। ओवरऑल हॅपी। सकाळच्यान फोन येत आहात की वोटिंग जाल्लें आहा म्हणून, आणि आमी जो पर्यंत आतां अजून पर्यंत जे हें जालां वोटिंग जालां तेतून हॅपी आहात आमी। कितले हजाराचे लीड अशें तुमी अपेक्षीत धरता? कितले हजाराचे लीड ते जनता, मांद्रेची जनता डिसायड करतली, पूण डेफिनेटली लीड ही आसतलीच आमची। ओके। आणि आज गणपती नमस्कार करून आज ते दीस मंगळार हे दिसा आज मतदानाचोय दीस आसा। म्हजो बूथ नंबर 37 हेचेर पयलींच मत
हे भारतीय जनता पक्षाक केंद्रांसून नरेंद्र मोदींचे हात बळकट करच्या खातीर श्रीपाद भाऊ नाईक यांना घातलेले आहा आणि त्याचबरोबर आदरणीय आमचे मनोहरभाई पर्रीकर जे आज आमच्या ना त्यांची स्वप्नां फुडें व्हरपाक पूर्णते कडेन व्हरपाक आणि गोंयान आमचे आदरणीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोदजी सावंत जे आहात यांचे हात बळकट करपाक ह्या गोंयच्या जनतेचे बरोबरच मांद्रे मतदारसंघातल्या जनतेची सेवा करपाक ह्या बाय इलेक्शनात मांद्रे मतदारसंघात ह्या बूथ नंबर 37 भारतीय जनता पक्षाचे कमळ एका कितलो कॉन्फिडन्स आसा तुमकां? आम्ही 6 महिन्याचे काम केलं मी आणि माझे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी आणि जे काम जे दिवसा केलं माझी ग्रामदैवत भगवती याच्या चरणाशी नतमस्तक जाऊन आशीर्वाद घेऊन ज्या दिवसापासून प्रचार सुरू झाला त्या दिवसापासून 20 कार्यकर्त्याची संख्या शेवटपर्यंत वाढत गेली. साधारण 8,500 घरा ह्या मतदारसंघात म्हणजे 9 पंचायती 46 बूथ 32,000 वोटर 8,500 घरा हे 8,500 घरांनी आम्ही मी आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली आहे जाणट्यांचे आशीर्वाद घेतलेले आहे. उत्कृष्ट असो प्रतिसाद त्याची प्रचिती म्हणून आम्ही ज्यांना रॅली काढली मोटरबाईक रॅली थंय सगळ्यात नंबर 1 इन गोवा त्या मांद्रे मतदारसंघात जाहीर सभा झाली. म्हाका दिसता मोठ्या उमेदीन सांगचे दिसता 2017 तेन्नाची मतदानाच्या वेळी जाहीर सभा आणि 2019 17 तारखेक जी जाहीर सभा जाली हे जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हे फावटी लोकांचो सपोर्ट पाठिंबो आणि कार्यकर्त्यां त्याच बरोबर जनतेन मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहा. तोच उत्साह घेऊन आज मतदानाक सगळी माझी जनता येतली आणि नक्कीच भारतीय जनता पक्षाक जसे नरेंद्र मोदीजी हात बळकट करच्या खातीर आणि गोंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे मुख्यमंत्री जे आसात यांचे हात बळकट करच्या खातीर आज मोठ्या प्रमाणात मतदान जातले आणि कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने सांगतात कार्यकर्त्याच्या जोराचेर कार्यकर्त्या उत्साहाचेर कार्यकर्ते ज्या पद्धतीने वावरतात त्या त्यांची आपुलकी प्रेमोडी हांव इतलेच सांगता. गेल्या इलेक्शनाक म्हणजे 2017 7,500ची लीड असली हे फावटी ही लीड नक्कीच वाडटली. थँक्यू सर. It was started, Mockpole was started, but then it took place. What happened, the total was showing 62, it was showing 63 on our count, and the machine was showing 63. So now we closed it again. Have a doubt with the, then the agent started saying change it, so we said we'll start it again. Yeah, because the messages. They are coming. Yeah. होय आमी 7 वरांचेर स्टार्ट करता म्हणून सांगलोलें. 7 वरांची आमची सिस्टर आमची दारवार वचपा आसली ती दारवार आसून होय दारवार आसता जी 6 वरांचेर म्हणूंक लागली 7 वरांचेर आपण वोट करता आनी वयता ती येवन गेली तिका ट्रेन रावना न्हू म्हणजे ट्रेन कितें प्रॉब्लेम जालो आतां तिका वोट करूंक जायना एक वोट गेलो तिजो एका मालार तेक वयता कांय समजना तेंगेले मशीन कितें फॉल्टेड आहा तें आनी आमकां जाय कितें पयलीं बॅलट पेपराचेर स्टॅम्प मारताय न्हू तशें जावपा जाय. 31 नंबर बुथाचेर कुंकळ्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या 31 नंबर बुथाचेर सकाळीं जेन्ना मॉक पोल जालो तेन्ना प्रत्येक कॅन्डिडेटाक 9 वोट घातले आनी कावंट केले तेन्ना BJPक 17 मेळटा काँग्रेसीक 9 मेळटा आनी आपाक 8 मेळटा आनी इंडिपेंडंट बाबडो एकाचेर येता. हाजेर दीस शोज दॅट दीस इलेक्शन इज सिवियरली कॉम्प्रोमायज डावट निर्माण जाता. इवन एक जर मशीन अशें जावपाक लागलें then the security of these machines is really
questionable. Machine ठीक है. It has been replaced. Old set we have replaced with the new set. Okay. So full conducted. No, there is no problem. There might have been some human error here and there. That is why we replaced that machine. And on new machine, mock poll was conducted. Agents were present. Results tallied, and then actual poll has started just now. त्यामध्ये वाट ब्लॉक करवायला ना तुझं घे ना Sir, Bring him directly. Go directly. अब ऐसा ना आधार कार्ड अब ऐसा ना आधार कार्ड only, what should I say, people who are wise, nobody will vote for AAP because AAP is a B team of BJP. Yesterday I met some people, sir, he says, what do you think people are mad? Instead of voting for AAP,
it's better to vote for BJP because at least they will acknowledge. तरी सुद्दां म्हाजी पहिली जबाबदारी ही माझे मतदान करपाचें त्या खातीर आयज हांव म्हाजे हांगा मतदान केलां आनीक आतां हांव नॉर्थ गोवा प्रोसीड जाता ज्या तरेन लोकांचो प्रतिसाद लोकां भितर एक वेगळो उत्साह आनी लोकां भितर सरकारा विरुद्ध नाराजी केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार आनीक जे खासदार दोगूय आशिल्ले तेणी जो लोकांचो आवाज जावपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना. Serial number 87, Glenn Nicholas Rose. Abu Dhabi. जिसपा दर वर्स तूं नगरसेवक म्हणून वोट करतला हे फावटी आतां उमेदवारूच म्हणून सतत वोट केला. डॉक्टर हैं अपनी आयु के अनुसार सबको आज बड़े ही उत्सव मनाते हुए मन से और वोट करना चाहिए. वोट करना हमारा कर्तव्य है और अधिकार भी इसी के साथ जुड़ा रहता है. I am Taran Mukherjee, second year student in Goa Medical College, and today I voted for the first time at the Donapola polling booth. How was your experience voting? It was very systematic and very organized experience. It was very easy to get through and cast my vote. So, what was your feeling? Were you prepared for this voting? I had done my research on the candidates and what they've done for, what the parties had done for the state, and I based my vote on what the future could hold. सगुण धाडा म्हाका फोटो.
अंकल मासा थँक्यू इतलो तुवें नांव सांग आनी कितें जालें? म्हगेलें नांव प्रकाश शाणकुणकर आनी म्हागेलें किडनी ट्रान्सप्लांट केल्लें आसा. हांव 1 hour जालो थंय भितर आसा. अजून पर्यंत ती चालू जावना थंय. वॉर्ड नंबर 600 आसा थंय. अजून चालू जावना. कितें मशीन कितें तरी प्रॉब्लम जाला म्हणटा थंय. मशीन प्रॉब्लम मशीन हांव 7 आयलो थंय भितर. अजून मेरेन कांय जावना थंय. तर मातशें सगळें लक्ष घालचें पळोवचें तरी कितें तें दुसरें कितें तरी हाडून मशीन दवरचें थंय. मशीन प्रॉब्लम आसा. मशीन प्रॉब्लम म्हणटाले. अजून मेरेन कांय जावना थंय. एकूच मशीन आसा कितें? एकूच मशीन आसता थंय. आतां सध्या तुवें केल्या वोट का अजून करूंकच ना. जावना. अशे कितले जाण रिटर्न गेले सगळे खूब जाण रिटर्न गेले. अजून कांय एक जावना थंय. मातशें थंय गांवांतले कोण तरी इलेक्शन कमिशनर येवन पळोवचें थंय. ओके, बूथ नंबर कितें सांगला तुमी? 16 की 17 16 दिसता. 16 गाडी येतली माहिती बाबा हांगा मरे आमी हांव एक पुरपास बांदोडाचो वोटर. हांव ही स्लीप घेवन जे आमकां इश्यू केले बियोलो इज ऑथरायज बाय गव्हर्मेंट फॉर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ दीस स्लीप. जाल्यार ते ऑफिसरान म्हाका सांगलें दीस इज नॉट वॅलीड डॉक्युमेंट. म्हाका तो म्हणटा इलेक्शन कार्ड दाखय. कितकेशाच जाणांक विदावट दीस आफ्टर शोवींग दीस स्लीप तेंचे कडेन इलेक्शन कार्ड ना म्हणून रिटर्न धाडले. हांवें ताका रिक्वेस्ट कितें केलो बियोलो भायर बसला तेजे कडेन आयडेंटिफाय कर. हांगा आमचो फोटो दिला, हेचें नांव दिलां, सगळें दिलां, पार्ट नंबर दिला, सिरियल नंबर दिला, पूण हेचेर खंयच गव्हर्मेंटान नोट केल्लें ना की हेच्या बरोबर इलेक्शन कार्ड ऑर अदर आयडेंटिटी इज कंपल्सरी. सो म्हाजो रिक्वेस्ट कितें हेचे बरोबर एक फुडले टायमार नोटींग घालचें कितें म्हणून आयडेंटिटी कितें आसा ती फाटल्यान तरी एटलीस्ट दिवची. अदरवायज दीस इज नॉट वॅलीड. इतकोच रिक्वेस्ट आनी कांय ना. वातावरण हांव आतांच वोट करून येयलेलो आसा आनी हांव आख्ख्या बुथाचे सगळे फूल मुर्मा गोवा 29 बुथाचे सगळे कडेन भोंवून पळयलेले आसा. ज्या प्रमाणे आयज ज्या प्रमाणे लोक भायर सरलेले आसा वोट करपाक हे दिसून येवपाक लागलेले आसा की लोकांक एक चेंज जाय. सो ती चेंज आमकां दिसपाक लागला कित्याक इतले सकाळी फुडें ज्या प्रमाणे आयज वोटर्स भायर सरलेले आसा म्हाका दिसता 100% हांव कॉन्फिडन्स आहे ह्या फावटी वोटींग पर्संटेज आसा ती हाय आसतली. एटलिस्ट इन मुर्मा गोवा तरी हाय आसतली कित्याक ज्या प्रमाणे वोट येयला आनी हांव कॉन्फिडंट आसा हे जे वोटर सगळे भायर सरलेले आसा डेफिनेटली वील कास्ट द वोट इन फेवर ऑफ काँग्रेस पार्टी. कित्याक ज्या प्रमाणे लोकांक एक चेंज जाय ती आमकां दिसपाक लागलेली आसा आनी म्हाका फूल गॅरंटी आसा. आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट कितें मुर्मा गोवासून 100% काँग्रेसीक लीड मेळटली आनी हेच्या भितर मातसो दुबाव ना. आयज लोकांच्या भितर एक राग निर्माण जाल्लो आसा कित्याक खुबशे इश्यूज आसा मायनींग इश्यू, कोल पोल्युशन इश्यूज, बाकीचे इतले इश्यूज आसा कित्याक लोक सारके अनसॅटिस्फायड जाल्लेले आसा. So I am confident that Congress will get a lead from Mormugao constituency. हांव
हांव मातसो फाटीं येता